to Tourism Minister, Babrohan Khaute. Cabinet पहिले decision is the annual report of the Goa Public Service Commission of the 13th report 25-26 assembly in place करपा खातीर. Okay. Engineering Project India Limited, it is the project management consultancy for the PMC. तांकां empaneled करून घेतलेलो आसा. Next is the transfer of land from the established from the Composite Rehabilitation Center CRS हाज्या खातीर दिल्ली आसा of the Government of India. 15,000 square meter of the land. Land in Phone. Director of the Transport located land in the Phone. It is for the empowerment person with the disability, PWD person, that department with the free of cost. Engagement of the physiotherapist, medical imaging technician, optometrist, anesthesia technicians on the merit basis directly tenure of the 1 year. Yes, at Goa Medical College physiotherapy and heतून कॉलेजींतल्यान जे पास आउट जाल्ले तांकां एका वर्सा खातीर मेरिट बेसिसचेर सगळ्या जाणांक अपॉइंट केल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज एंड DHS. टोटली पोस्ट 22 seats. Next is an Goa Children's Amendment Bill 2026. हातूर एक ल्हानसो amendment हाडला. It is the भितर leprosy word आशिल्लो according to Supreme Court guideline. तो word काडला भितरलो. ना ना तो Supreme Courtच्या guideline प्रमाणे. Goa Children's Act. Proposal for the revision of the remuneration of the consultant engaged in the contract basis in the Department of the Cardiology, CCTVS, Cardiac Anesthesia, Goa Medical College, Bambolim. तांची salary जी आहा पळय न्हू ती revise करपाक घेतलेली आसा सगळ्या जाणांची according to their seniority basis. Cardiology unitतली. Filling of the 2 posts of the tutor cum demonstrator in the Department of the Pharmacology, Bambolim, Goa on the contract basis in Goa Medical College. Proposal of the settlement of the OTS scheme in the interest waiver for the Ashray Adhar scheme in the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation. EST Corporationatली फाटली लोन्स आशिल्ले तांकां waiver दिला आणि one time settlement दिला. ज्या पद्धतीत आमी OBCक दिले त्याच पद्धतीत हांकांय दिला. मोर दॅन जवळपास ऑल टुगेदर 2,975 लोक आसा. ट्रायबल भाव आमचे जो एक जवळपास हय इंटरेस्ट वेव केला. एक 10-15 वर्सां पयलींची लोन आशिल्ली फॉर द बिजनेसा खातीर घेतलेली. ओके आनी तातूंतल्यान तांचो इंटरेस्ट वेवर केला आनी प्रिंसिपल एमावंट तेंच्यांनी दिवपाचो हें म्हणून सांगलेलें आसा. टोटल अकाउंट नंबर ना 175 पीपल 175 लोक सॉरी 2,975 अकाउंट नंबर तेजो तो. There is expenditure sanction for the zonal level sports tournament in the year 2025. School sportsan घेतलेलो स्कुला खातीर ताका expenditure sanction. There is a preparation of the DPR करपाक दिला Goa Water Mass Transport System for through the Kochi Metro Rail Limited हेच्या खातीर. Kochi Metro Rail ह्या कंपनीक ऑलरेडी DPR रेडी करपाक दिला वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज. ताजे वेगवेगळे रूट स्टडी करतले आनी ताच्या उपरांत ते प्रिपेर करतले. DPR करपाक म्हणटा letter of awarded with 9 September.
5.88 crores. टायम फ्रेम ताका म्हज्या अंदाजान 3 म्हयन्या भितर दिवपा जाय तेंच्यांनी. वेगवेगळे हय आसा एक्जिस्टींग रुट्स ते आनी ताज्या भायर a proposal for the appointment of the assistant professor on the contract basis in the department of the CVTS in the Goa Medical College, Bamboli. Filling of the 2 posts of the tutor demonstrator in the department of the pathology in the Goa Medical College. Proposal of the associate professor on the contract basis in the department of the pathology in the Goa Medical College. Proposal appointment of the oncology post of oncologist on the contract basis in the department of the Goa Medical College. Proposal of the 1 post of tutor demonstrator in the physiology on the contract basis in Goa Medical College. Implementation of anywhere registration under the Indian Registration Act 1908 हे ऑलरेडी आयच्या कॅबिनेटात पास जालें. फुडल्या थोड्या दिसाच्या भितर ते डिस्ट्रिक्टान खंयसरूय हे सुरू जातलें. इधर इन द नॉर्थान करपाक जाल्यार नॉर्थान खंयच्याय रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा वयल्यान नॉर्थांतलें रजिस्ट्रेशन करपाक मेळटलें. कुशावतीन जाल्यार सेपरेटली आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान ना सेम ऑफिसांतल्यान जातलें. सेपरेट ऑफिस कित्याक तर तें डिस्ट्रिक्टान करपाक म्हटलें एंटायर. असेंब्ली समनिंग केल्या. इट इज ऑन फ्रॉम द 31st of August. जातले कितले दीस मागीर डिसायड जाता न्ही. Policy for the management of the used cooking oil UCO for the production of the biodiesel. गव्हर्मेंट हेजी पॉलिसी फ्रेम केल्या. युज्ड कुक्ड ऑयल जी आसा पळय न्ही ही तेंच्या कडल्यान सगळी गव्हर्मेंट स्वता घेतले आनी ताज्या पासून ते प्रोडक्शन बायोडिजल म्हणजे प्रायवेट हे ऑनबोर्ड घेवन हो सगळो प्रोसेस कंप्लीट करतले. गॅडा इज वर्किंग ऑन इट. डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल अँड क्लायमेट चेंज हे त्या सगळ्या प्रोसेस करता. डायरेक्टर ऑफ द फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळे हातूंतल्यान ही पॉलिसी अप्रूव केली. आतां इम्प्लिमेंट जातली. येस मागीर डिसायड जातलें मरे. आत्तां कशें डिसायड सांगलें मरे. 31 तारखेच्यान सुरवात जाता. बजेट पास जालें न्ही तेन्ना. बिलां पास जातलीं सगळीं. खूब पयलीं आयल्या ते आमकां 4 प्रोजेक्टा खातीर आयल्या. एक छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट फर्मागुडी हांगासर बांदता. टावन स्क्वेअर पर्वरी हांगासर जाता. पर्वरी एक क्रीक डेव्हलपमेंटा खातीर आसा आनी रुद्रेश्वर टेम्पल एट हरवळे इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी हे 4 प्रोजेक्टा खातीर आसा. आनी 5वो इज इन ओल्ड गोवा चर्च हय आनी कोलवा कोस्टल सर्कीट. ऑलरेडी आमी बजेटांत हे डिसिजन ऑलरेडी घेतलेलें आसा. सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांचो डेटा मागप सुरवात केल्लो आसा. इट इज अंडर प्रोसेस. कितें सरकार आनी मंत्री आनी डिपार्टमेंट्स काम करपाचें काम करता. वी आर बिजी लोकांचें काम करपा खातीर आसा. आतां बाकीचें कशें आहा हांव तेंचेर कांय उलोवपाक सोदिना. नीट एग्जाम सुरळीत रित्या परत एकदां जाली. ओके वेवस्थीत रित्या प्रोसेस ताजो घेवन हे सुरवात जातली. सगळ्याक खूब ट्रान्सपरंट पद्दतीत नीट एग्जाम जावपाक जाय. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्नाच चुकून सुद्दां जावचे न्ही हाजी केंद्र सरकारान दखलूय घेतल्या आनी ऑलरेडी स्टेटमेंटूय केला. थँक्यू. आनी कशें आसता तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities.
Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.